नमस्कार निवकर तुमकां सगळ्यांक आमी सध्या आसा सांकवाळ हे वाटेन आणि तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवपाक शकता फाटल्या दिसांनी हे लँडस्लायड जाल्ले आणि हाज्या बद्दल बोवाळ सुद्धा जाल्लो बरोच असेंब्लीन सुद्धा हाजे बद्दल उलोवप जाल्ले आणि कुठ्ठाळे पूल काडल्या उपरांत ओल्ड कुठ्ठाळे पूल जो आसा तो काडल्या उपरांत जो हांगासर लँडस्लायड हो तुमकां दिश्टी पडटा पूण आता कित्या खातीर आयले आमी हांगासर जाल्यार ताचें खास एक रिजन आसा ते म्हळ्यार कितलेशेच दीस जाले आता ह्या लँडस्लायडीक ताच्या उपरांत अजून पर्यंत क्लियर केल्ले हांगासर काय दिश्टी पडना। ही जी वाट आसा ती वाट हांगासून फोंड्या वचपाक गावता लोटले किंवा जे गांवचे जे लोक आसा तांचे खातीर खूप शॉर्टकट आणि सारकी बरी वाट पडटाली आणि प्रशासनान अजून पर्यंत म्हाका दिसता सारखे हांगासर देखरेख घेतलेली दिश्टी पडना। जे बेगीतल्या बेगीन काम जावपाक जाय आशिल्ले काय ऑथॉरिटीज कडेन आमी उलयतना आमकां अशें कळ्ळें की जी वयली माती आसा ती आनीक सारकी मोव आसा आणि ही काढल्या नंतर वयली कोसळपाची शक्यता आसा सो ते खातीर एकदा पावस गेल्या उपरांत ती काडपाचे आमी प्रयत्न करतले। पूण अशें कित्याक जाता काय जेन्ना हांगासर हो रस्तो जाल्लो तेन्नाच हे जे आसा ते कोसळटले ह्या स्थितीन कित्याक दवरलेले तेन्नाच अशे खुबशे जागे आसा गोंयांत जंय जे डोंगर आसा ते रस्त्या सायडीक आसा आनी कोसळपाच्या जे वाटेरूच असतात पूण ते पयलींच ताजेर काय एक्शन जायना जेन्ना बांदता तेन्नाच काय एक्शन दिश्टी पडना। आणि जेन्ना तुम्ही हांगासर आमी पळयता अशे तरेचे धोकादायक अशें म्हणपाक शकता डेंजरस अशे पालसणां जी आसा ती कोसळ्या उपरांत लोकांक त्रास जाता लोक हांगासर बायक दवरून कामाक वताले अशे खुबश्यो घडणुके जाता हांगासर अशा तरेचे जेन्ना आमी पळयता तेन्ना सरकाराच्या कामाचेर जे इंजिनियर्स आसात तांचेर प्रश्नचिन्ह उबो जाता। सरकारान किंवा फाटल्या दिसांनी सीएमान जेन्ना म्हटले की रस्त्यांचेर फोंडकुलां पडले आनी त्या फोंडकुलां खातीर जर एक्सिडेंट जालो जाल्यार तो कॉन्ट्रॅक्टर आनी तो इंजिनियर सुद्धा जबाबदार आसतलो। एक गोष्ट हातूंत विचार करपा सारखी आसा की आतां पर्यंत जितले एक्सिडेंट जाल्या ताजे इंजिनियरांक आणि ताजे कॉन्ट्रॅक्टराक कित्याक जबाबदार धरिना। जेन्ना तुम्ही फाटले जे गोष्टी जाल्या ताजेर जबाबदार धरतले तांचेर एक्शन जातली तेन्ना फुडें केन्ना तरी सिरियसनेस येतली। हांगासर जेन्ना दिश्टी पडटा अशा तरेची पालसणां कितलीशीच आसा आणि हे खास करून पालसण जेन्ना आमी कोसळ्ळे हो रस्तो बांदतना तो देखरेख कित्याक घेवंक नाशिल्लो इंजिनियर्सांक कळना जाल्यार हे इंजिनियर्स खंयच्या रितीन काम करता हाजेर एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता। सद्याक तरी एक अपडेट आसा ती म्हळ्यार आमी ऑथॉरिटीं कडेन उलोवपाचो प्रयत्न केलो तांचे सांगले की वयली जी जागा आसा ती मातशी चड मोव असल्या कारणान ही काडू शकना ही काडी जाल्यार वयली आनीक सकयल देंवतली खंयच्या टायमार सकयल देवो शकता सो एक प्रिकॉशन म्हणून ते अजून पर्यंत हाजेर काम करिना पूण हे काम करप गरजेचें आसा। कितल्याशाच लोकांक हाचो त्रास सोंसचो पडटा जे हांगासून लोटले वयता किंवा फोंड्या वयता किंवा आनीक गांवांनी वयता त्या गांवांतल्या लोकांक त्रास सोंसचो पडटा। हांगासून येतना तांकां बायक एक तर थंय फुडें दवरची पडटा किंवा हांगासून फुडें काडूकूच मेळना बायक दुसरो रस्तो घेवचो पडटा। हे सगळे त्रास काय प्रशासनाचे काय लोकांक खातीर हांगासर सगळ्या लोकांक गांवच्या सगळ्या लोकांक घेवचो पडटा हे खंयचो न्याय तो हाजेर विचार करपाची गरज आसा। एक मागणी आसा की जाता तितल्या बेगीन हे जे पालसण कोसळ्ळा ते नितळ करचे आणि ताचे खातीर देखरेख जे कितें आसा ती घेवची गरज आसा। हांगासरले लोकल एमएलएन सुद्धा ताजेर बेगींतले बेगीन म्हाका दिसता जे काम आसा ते सुरू करची गरज आसा। तशेंच जे ऑथॉरिटीज आसात जे बाकीचे PWD म्हणा किंवा बाकीचे जे कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसा तांच्यांनी सुद्धा हांगासर म्हाका दिसता लक्ष घालपाक जाय आणि बेगींतल्या बेगीन लोकांक न्याय दिवपाची गरज आसा।